विसवा उपरांत येवकार गिरीच्या मोंतीगिरी लागसारच्या रस्त्याचे रुंदीकरण सुशोभितीकरण कामाचो शुभारंभ पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांच्या हस्तुकी जालो। रस्त्याचे डांबरीकरण रुंदीकरण आनी सुशोभितीकरण करपाचें काम पर्यटन खात्यान PWD खात्याच्या जडपालवान सुरू केलां। साधारण 3 कोटी 36 लाख खर्च करून काम जातलें म्हण पर्यटन मंत्र्यान सांगलां। पर्यटन मंत्र्याच्या सहकार्यान गिरी वाठारांत उदरगतीची कामां हाडपाचो यत्न करतलो म्हण सरपंच फोंडू नायक उलयला। RDX खातीर गिरीच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी गिरी गांवांत मोंतीगिरी रोड आसा थंयसर आसा। मोंतीगिरी हो जो रोड आसा टुवर्ड्स मोंतीगिरी स्कुलाक वयता, ह्या रोड वायंडींग, फुटपाथ, ब्युटिफिकेशन, एल्युमिनेशन अशें म्हणून आनी आपली फुडें पोखुल्ली तळी जी आसा ही तळयेन आख्ख्या ह्या अर्द्या गांवचे लोक आपले गणपतीचें विसर्जन करता। हें सगळें ब्युटिफिकेशन करप अशें टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी घेतलेलें आसा आनी हेजो कॉस्ट सादारणपणे 3 कोटी 36 लाख आसा आनी हेजो आयज आमी शुभारंभ केल्लो आसा। थोडें ऑटमिक्सचें काम आनी फुडें पोखुल्ले कडेन काम उरलां, पूण मॅक्झिमम काम हांगलें जाल्लें आसा। ज्या जाग्यार रस्तो रुंद करूंक मेळटा, ज्या जाग्यार ब्युटिफिकेशन करूंक मेळटा ही कामां आमी केल्लीं आसा। जस्ट ऑपोजीट सेंट एंटनी वाडो आसा आमचो, ह्या सेंट एंटनी वाड्याचेर आपले सादारणशी 300 मिटरची फुटपाथ आनी आपले ब्युटिफिकेशन, रोड वायंडींग, लायटी अशें म्हणून घेतलेलें आहा आनी सादारणपणे 1 कोटीचें काम आमी हातान घेतलेलें आहा। हेजेय पूर्णत्वाक आयज आमी नाल्ल फोडून हें करून तेजें हें काम केल्लें कंप्लीट केल्लें आसा। अशी आमच्या साळगांव मतदारसंघान जी मॅक्झिमम कामां जाता ही मॅक्झिमम कामां केल्लीं आहा। रोडाचे हॉटमिक्स आसा, हे हॉटमिक्स उरलेल्या थोड्या दिसान आमचे इलेक्शन पर्यंत इलेक्शन जाल्या नंतर सगळीं कामां जातलीं। लोकांचे उतरां दिल्लीं तितकी कामां हांवें पूर्णत्वाक व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी जी उरलेलीं कामां आसा ती आमी कामां पूर्णत्वाक व्हरतले आनी लोकांक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावो आसलो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकां पर्यंत पावयल्लो आहा। गेल्या 5 वर्सांच्या कालावधीन ह्या मतदारसंघान WRD आसूं, PWD आसूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं किंवा माझे टुरिजम डिपार्टमेंट आसूं, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान सादारणपणे 300 कोटीची कामां पूर्णत्वाक व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा आनी पूर्णत्वाक जी फुडें उरल्या ती आमी व्हरोन ह्या मतदारसंघान एक बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो प्रयत्न केला। लोकांनी मनान कितेंय धरून कितेंय म्हणूंक आयज आमदाराच्या आदारार आमी गिरी सुदरोवन काडलें, चडशीं कामां करून काडलीं। आमकां आमदाराक खरोखर हांव मनानसून थँक्यू म्हणटा। आनी तशेंच आमकां जीम हर्स ज्यो गरजो आसल्यो न्हू आमकां त्यो आमी आमदाराक पसून करून घेतल्यो। जीम हर्सवॅन, हे हर्सवॅन म्हणटा आमकां खरोखर चड गरजेची आसली। तसोच तो शेतकारांचो आनी हो तुमचो चड सापोर्ट आसा जाल्यार ह्या फुडें आमच्या मिनिस्टराचो, आमच्या आमदाराचो फुडची 5 वर्सां कंप्लीट जावच्या पयलीं हांव हांगासर एक मिनी मार्केट तशेंच आमचो फुटबॉल ग्रावंड हो करून घेवपाक हांव ट्राय करतलो आनी तुमचो सगळ्यांचो आमकां हेल्प जावं आमी सगळ्यां कडेन मागता।